दीस मंगळार ऑक्टोबराची 28 तारीख 2025 सा सिमांव आनी सा जुदाचें फेस्त. पयलें मसप सान पावलान एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें अध्याय 2 वळ 19 तावन 22 पर्यंत. भावा भयणीनो, हेर जातींची तुमी ह्या फुडां परकी न्ही, परदेशी न्ही. आतां तुमी देवाचे परजेसुवें सहनागरीक, देवाच्या घराण्याचे सांदे, धर्मदुतांचे आनी प्रवाद्यांचे बुनयादीचेर तुमकां बांदून हाडल्यात. जेजू क्रिस्त ह्या बांदपाचो मुल्या फातर ताचेर उबारून सगळे बांदप वळात सोम्याक समर्पिल्लें पवित्र मंदीर जाता. सर्गींच्या एकवटाक मेळिल्ल्या तुमकां हेरां सांगाता पवित्र आत्म्या उदेशी देवाचें मंदीर जायशीं बांदून हाडल्यान. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 19 2-3 4-5. श्लोक. तांचो ताळो पृथ्वीमेर शेकान शेक घासता. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. मळब ताच्या हातांचो वावर परगडता. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसऱ्या रातीक ही खबर कळयत आसा. श्लोक. तांचो ताळो पृथ्वीमेर शेकान शेक घासता. शब्द ना, उतर ना, तांच्या ताळ्याचो आवाज आयकूंक येना, तरी तांचो ताळो पृथ्वीमेर शेकान शेक घासता. तांचो संदेश संवसाराच्या शिमा पर्यंत पावता. श्लोक. तांचो ताळो पृथ्वीमेर शेकान शेक घासता. उद्गार. अलेलुया, अलेलुया. तुका देवा वाकणतां, तूं सर्वेस्पर म्हूण वळखतां. धर्मदुतांचो महिमे वोंत जोमो तुका उल्हासता सर्वेस्परा. अलेलुया, अलेलुया. शुभ वार्ता. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 6 वळ 12-19 पर्यंत. त्या दिसांनी मागणे करूंक म्हूण एक दीस जेजू दोंगरार चडलो आनी थंय सगळी रात ताणें देवा लागीं मागणे करून करसिली. दीस उजवाडतस आपल्या शिसांक ताणें सरशी आपयलें आनी तांचे मदल्या 12 जाणांक वेंचून काडून तांकां धर्मदूत म्हणून नांव दिलें. ते 12 जाण हे: सिमांव, जाका ताणें पेद्रू म्हणून नांव दिलें आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव, फिलीप आनी बार्तलोमेव, मातेव आनी तोमास, आल्बेवाचो पूत जाकोब आनी देशभक्त म्हणटाले तो सिमांव, जाकोबाचो पूत जूद आनी उपरांत विश्वासघात केल्लो जुदास इस्कारियोत. उपरांत जेजू तांचे सांगाता दोंगर देंवून येवन एक मैदान सुवातेर रावलो. थंय शिसांचो व्हड एक जमो ताचे भोवारी आसलो. तशेंच सगळ्या जुदेया प्रांतांतावन, जेरुजालेमांतावन आनी दर्या किनाऱ्याच्या तीर आनी सिदोन शारांतावन एकठांय जाल्लो एक व्हड जमो थंय आसलो. ताचें शिकोण आयकूंक आनी आपआपले पिडेशिडेंतलीं गूण जावंक जाय म्हणून थंय दी आयिल्लीं. देंवसराची उपाद्र भोगतालीं तीं थंय येवन बरीं जातालीं. जेजू तावन दैवीक सकत भायर सरून समेस्त तांकां गूण करताली. देखून तो लोकां जमो ताका आपडूंक म्हूण उरडतालो. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आज देशभक्त सिमांव आनी सांजुदेव थाद्देव आपोस्तल आनी रक्त साक्षांची परब आचरण करता. आयचे सुवार्थेंत जेजू 12 जाण आपोस्तलांक विंचता. जेजूचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करूंक, ताचे सांगाता रावूंक आनी ताचे मिसांव मुंदरसून व्हरूंक ह्या 12 जाणांक विंचता. हे वेगवेगळ्या जाग्यांचे, वेगवेगळ्या कुटुंबांतले आनी वेगवेगळ्या रितींचो वावर करचे जावन आसले.
12 जाणां थंय एक कसल्याक असो मनोभाव दिसून येनातलो. थोड्यांक ती राग चड आसलो आनी थोड्यांक ती मोग चडीत दिसतालो. थोडे चडीत उलयतले आनी थोडे उलोवंक नरगताले. थोडे शिकपी आनी थोडे अशिकपी. थोडे घटमूट आनी थोडे अस्कत आसले. पूण हे सर्व जेजूच्या दिश्टेंत शिस्त जावंक अर्हता आसले आनी योग्य जावन आसले. आमकांय जेजूचे अपोस्तल जावन जियोंक अवकाश मेळ्ळा. आमी फावूनय तरी क्रिस्तांव जावन जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां विंचला. आमी फावूनय तरी पवित्र येवकरिस्त संभ्रमोवन येवकरिस्तांतल्या जेजूक स्विकार करूंक आमकां अवकाश मेळटा. आमी फावूनय तरी जेजूचो मोग आनी भोगसाणें आमकां सदांच मेळटा. मला दीक अवकाश मेळिल्ली आमी कितलीं भागी.